दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासत परत आमी तुका अर्गां दिता. वय बापा, तूं आमचो इतलो मोग करताय. तुज्या मोगा पासत तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलोय आनी तामकां ताचें जिवीत दिलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तितलेंच न्हय बापा, तुज्या काकुळटी खातीर आनी कृपे पासती आमी तुका अर्गां दिता. आमी ना फावो तरी तूं आमचो इतलो मोग करताय. आमी ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जियेचें म्हूण तूं आशेताय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासत आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पासत तुवें आमकां तुजें उतार दिलाय, पवित्र आत्मो दिलाय आनी आमकां सांगात जावन देवाचें दूत दिलाय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासत अर्गां दिता. परत तुजें उतार नियाळूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या, तूं आमचो कुमोकदार मजतदार जावन आसाय. ह्या वेळार म्हजी चिंता अरेक उलोवणे हांव तुज्या आतां समर्पिता. कितें गरज आसा तें मात म्हज्या तोंडा मुखांत तुवें उलोवच्या पासत हांवें तुका अर्गां दिता. आनी उलयले हर एक उतार सोंपेपणी समजूंक ती समजणी दिवच्या पासत आनी हेर एक उदाहरणा मुखांत विवरण दिवच्या पासत आनी तितलेंच न्हय, हर एक उतार अद्भुत गुणांनी थीर करच्या पासती आमी तुका अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी तुजें जिवीत दिवचें उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवं दी म्हूण मागता. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फाट. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या दिव्यवाणी वीक्षकांनो, तुमकां ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आमी आदल्या तेर शिकल्या कशें रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन भावार्थान जेजूक आपडले. त्या सगळे जेजूची सकत तिच्या कुडीचेर वळ्ळी आनी तिचे पिडे जावन तिका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी. आयच्या दिसा आमी शिकया कशें देवान आमकां कित्याक बसवणी दिल्यात, आमी ती बसवणी काडून खंयच्या रितीन मागोंक आसा, खंयच्या रितीन आमी भावार्थान मागतना ते खंयच्या रितीन कार्य करता, ह्या विशीं आमी आज समजून घेवया. त्या देखून आमी पयले एक देवाचे उतार काडया. इसायाचो ग्रंथ 50 आनी 5 अध्याय 10 आनी 11 ओळ. तातूंत अशें बरयलां, कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफोळ करतात, तांतू किर्लोवंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसनात, तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. पळया मोगाचेनो, हांगा देवाचें उतार म्हणटा कशें पावस आनी बर्फ काले करतात, मळबा जावन सकल पडटात. तांचें काम कालें, मळबा जावन सकल पडल्या उपरांत ही भुमी थंड करची मात्र न्ही, काही बियो आसा ताका उदक दितात आनी ते बियाळो कीर लावन तांचो जड जावन रोग जावन फळां जातात आनी परत ते बिया उपसयतात. तितलेंच न्ही, जेवतेल्याक जेवण दिवन तांचें कितें काम आसा तें करन येता. त्याच रितीन देवाचे उतारी सांगता कितें देवाच्या उतारान तोंडांतल्यान उलयलीं उतरां जे कितें ताका कितें करूंक फरमायलां तें करनच पाटी येता. कळ्ळें की कशें पावस आनी बर्फ मातयेर पडून माती भिजयता, थंड करता आनी बियाळो किर्लयता आनी ओमतेल्याक बी दिवन जेवतेल्याक जेवण दिवन ताचें काम करता. तशेंच देवाचे उतारी कितें देवान उतरान सांगलां, केदाळ मनीस ते भावार्थान उसारता, भावार्थान सत म्हणटा काळजान आनी तोंडार उसारता भावार्थान, ही उतराय त्याच रितीन आमच्या जिवितांत फळ दिवंक शकतात. ते खंयच्या रितीन काम करता पळया. पयल्यान पयलें तुमकां गोत आसा कशें मरी मायन पयल्यान पयलें गब्रियल दुताक देवान तिचे सांगाता धाडलो आनी गब्रियल दूत येवन देवाचो संदेश तिका दिलो. तो येवन म्हणालो, तूं एका पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरूंक जाय. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता. तेन्ना मरी मायन कितें सांगलें,
हे कितें पयले तेजे सवाल आसली मस्तू हे कशें सादी जाल्यार निमाणें कितें म्हणटा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. केदाळा ती देवाच्या उतराक एग्री जाली. कशें देवदूतान हाडले उतार उडासतरा उतार एरीक आसा उतरांत उतार तिणें स्विकार केले आनी त्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणलें तेन्ना परमंत सक्तीन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन ती गर्भेस जाली. म्हणजे तिणें उतार ते स्विकार केल्ल्या वरवीं त्या उतरांत कितें आसलो जीव आसलो. तो जीव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. त्या देखून देवाच्या हर एक उतरान कितें आसा जीव आसा. केदाळ आमी ती उतरां आमच्या काळजांत सत म्हणटा आनी तोंडार उसारता तेन्ना कितें आसता म्हळ्यार तातूंत आसलो जीव या त्या बसवणेर आसली बसवणी काय म्हणटात संपूर्ण जाता परिपूर्ण जाता. त्या देखून पयल्यान पयलें ती परिपूर्ण जायत तर आमकां जिजून कितें पुरा आमचे पसत करून दवरला कुर्सा उपरांत ताच्या विशयांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां समजुणी आसची गरज. आमी आदल्या फावटी सांगला कशें ही समजुणी मेळटा. केदाळा आमी आमचे बँकाक येता या पयल्यान पयलें आमकां गोत्ता आमचे लागीं पासबूक आसता. त्या पासबुकार तो प्रिंट पळोवन आमी आमच्या एकाउंटार कितलो दुडू आसा म्हणून आमी पाती येता समजू. ते प्रिंट आमकां कांय पयशे दाखयनात खाली प्रिंटार ते बरयला. तशेंच बायबल म्हणलो एक सर्गीचो पासबूक तातूंत कितें पुरा जेजून आमचे पसत खण दवरला ताचे विशीं सविस्तार जावन बरोवन दवरला. केदाळा ताच्या विशीं आमी समजुणी दडटा तेन्ना मात तें आमकां ड्रॉ करूंक जाता. कळ्ळें की कशें आमचे ते दुडू आसल्यार पावना समजू. तो दुडू आमी केदाळा यूज करता तेन्ना मात तसो आमी फोल्ड जोडूंक जाता. नाजाल्यार आमी काम कर दुडू ते बँकार दवरल्यार काल जाता निमाणें आमकां कांय मेळना हेरांकी खावंक मेळना. जर तर तसो दुडू कितें वावंट केल्लो आमच्या कुटुंबाच्यांक या बऱ्याक या देवाच्या राजा पसत आमी उपयोग करता तसो भरपूर आमकां फायदो जोडूंक जाता. तशेंच देवाचे उतारी तशेंच केदाळा तुमी देवाचे उतर आयकातात आयकून कितें जाता देवाचे उतर कितें सांगता भावार्थ येता. कशें क्रिस्ताक परगट केल्ल्या ती संदेश आमकां आयकूंक मेळटा. रोमाकारांक बरयलो 10 अध्याय 17 ओळ म्हणटा संदेश केल्ले वरी भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती आमकां संदेश आयकूंक मेळटा. त्या कितें आमी आयकल्यार मात पावना भावार्थ आसा वय तो भावार्थ आमी उपयोग करूंक आसा. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत त्या भावार्था मार्फत कितें जाय आमी तें जोडूंक जाता. आमकां गोत्ता आमी भावार्थ म्हणल्यार एक वस्तू म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार कशें आमकां ही पूण ही दोळ्याक दिसची वस्तू न्ही उडास दवरा. भावार्थ म्हळ्यार एक आत्मीक स्पिरिच्युअल वस्तू. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार हे मोबायल ही दोळ्याक दिसची एक वस्तू समजू. पूण ह्या मोबायलांत जायते सिस्टम आसात. जर तर हे मोबायल हांव फकत कॉल करूंक उपयोग करता जाल्यार म्हाका ह्या मोबायलाची गरज ना. पयलेचे कीपॅड सेट म्हाका यूज करियत. जर तर ह्या मोबायलांत कितें पुरो आसा ते हांव परिपूर्ण रितीन बऱ्याक उपयोग करता. जर या वॉट्सअप जावन दी फेसबूक जावन दी या खंयचेय मेसेज करचे जावन दी कॅल्क्युलेटर मस्त आसात मेल करीत अरी एक सिस्टम आसा. म्हळ्यार एकाच मोबायलार समजलें की एक वस्तू पूण केदाळ हांव बऱ्याक उपयोग करता. प्रत्येक जावन देवाच्या राजाक उपयोग करता. जसो भरपूर प्रयोग जोडूंक जाता. तशेंच भावार्थ म्हणल्यार खाली आमी एका संगतीक मात्र न्ही भावार्थी तशेंच ती एक आत्मीक वस्तू. ती वस्तू आमी उपयोग करून आमच्या जिविताक कितें पुरा गरज आसा आमच्या भलायकेक जावन दी आमच्या रक्षणाक जावन दी आमच्या समृद्धीक जावन दी आनी आमच्या अभिशेकाक जावन दी हर एका रितीक तो भावार्थ आमी उपयोग करूंक जाता. तो भावार्थ पयले उपयोग करीचे जाल्यार पयले जिजून आमचे पसत कितें पुरा करून दवरला ताचे विशीं आमकां समजुणी गरज आसा. केदाळ आमी ती समजुणी जोडटा ताचे उपरांत आमचे काळजांत सत म्हणटा आनी तोंडार उसारता कितें भावार्थ काले करता दोळ्याक दिसना त्यो संगत्यो आमच्या दोळ्या मुखार येशे करता. कशें मरी बायन फकत ते उतार स्विकार केले आनी उतरांत आसलो जीव तिच्या मुखार एक मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. तशेंच देवाची बसवणी म्हळ्यार तातूंत कितें आसा जीव आसा. केदाळा ते मनीस ते उतार सत म्हणटा पयल्यान पयले काळजान आनी सदांय उसारता. कितें जाता तातूंतलो जीव या त्या बसवण्यान कितें देवान बसयला ताणें ताच्या दोळ्या मुखार पळोवंक जाता. कशें पावस पडटा आनी ते जीव काले म्हणटात बियांक जीव दिता त्याच रितीन देवाचे उतार
केदाळा आमी ते परत परत सांगचे कित्याक म्हळ्यार हे समजल्यार तुमी कित्याक आमी देवाचे उतर परत परत सांगचे तो आमकां समजता. कशें पावस भिजल्या वरवीं ती माती थंड जाता, समज थंड जाल्ल्या वरवीं त्या बियाळ्याक वचून मेळटा. बियाळो काल जाता तातूंत मेळ्ळ्या उदका वरवीं ते किर जाता, जड जाता, रूख जाता आनी फळां दिता आनी जायतीं तातूंत काय म्हणटात फळां येवन बियो मेळटात. त्याच रितीन आमी केदाळा काळजां सत म्हणटा आनी तोंडार उसरता आमी कितें घालना आसां ताका उदक घालना आसां. कितें जाता क्रमेण तर आमी परत आमी सांगून उदक घालनासतना अर्गां दिवनासतना तातूंत आसलो आमच्या जिवितांत कितें त्या उतरांत आसलो जीव आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून उडास दवरा. त्यातून गरजेचें कितें म्हळ्यार पयलीं आमकां देवाच्या उतराची समजणी जायचे. समजणी म्हळ्यार कोत्ता प्रॅक्टिकल काय म्हणटा वर्कींग नॉलेज प्रॅक्टिकल वर्कींग नॉलेज. कशें आमकां समजणी मेळटा अंडरस्टँडींग ताची अंडरस्टँडींग मेळटा तेन्ना मात ते आमी देवाचे उतर सारक्या रितीन आमकां उपयोग करूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक आमी देवाच्यो बसवण्यो परत परत उसारचे ह्या विशयांत रोमागरांक बरयल्लो 10वो अध्याय रोमन्स 10:10 कितें म्हणटा पळया. 10वो अध्याय आनी 10वी वळ आमी 8वी वळ जावन सुरू करया. कितें म्हणटा पळया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा. पयल्यान पयलें कितें म्हणटा देवाचे उतार खंय आसा, पयस ना. देवाचे उतार सांगता रोमागरांक बरयलो 10वो अध्याय 8वी वळ जावन वाचूंक गेल्यार तुजे लागींच आसा, खंय ना. खंय आसा जे पयले लागीं आसा आनी तुज्या वंटार आसा. खंय आसा जे देवाचे उतार पयल्यान पयले आमच्या वंटार आसा जे. केदाळ त्या देखून उसार न्ही इम्पॉर्टंट. केदाळ आमी उसारता वंटार जावन त्या उतरांत आसलो जीव आमी अनुभव करूंक शकता. आनी मुखार कितें म्हणटा आनी तुज्या काळजांत आसा. खंय आसा जे उतार पयले लागींच आसा, पयले केदाळांक उसारता आनी उपरांत काल जाता उसारले उतरां आमच्या काळजांत आसतात. त्या देखून उसारचें इम्पॉर्टंट. उसारणी जायत्या जाणांक सवाल आमी मोनार मागल्यार जायना गी. मोनार मागल्यार म्हळ्यार एक उडास दवरा मोगाचें न्हू, देवाक अरयेक समजता. पूण देवान आमकां पवित्र आत्मो कित्याक दिला म्हळ्यार आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्यान काम करीत जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर येवची गरज. समजलें की तुमी पळया जेजूच्या जिवितांत पळया ताणें इतली अद्भुत आश्चर्य केली. खंयचेय कडेन तो उगत रावना, कितें उतरां उलयलो. इवन हो संवसारी कसो रचलो उतरांनी. समजलें की केदाळ आमी उतरां उलयता तेन्ना काल जाता म्हळ्यार पवित्र आत्मो काम करता. आमी शिकल्या मरण आनी जिवीत मनशाच्या जिबेन आसा. मरण म्हळ्यार समस्या उलोवचें ह्या कार्नल थिंकींग. जिवीत म्हळ्यार हांवें देवाच्या उतरां प्रमाणे उलोवचें. केन्ना हांव देवाची उतरां उलयता पवित्र आत्मो ते कार्य रूपाक हाडटा. जर तर हांवें उलोवचीं उतरां देवाच्या उतरां विरोध आसल्यार ह्या संवसाराचे वायट आत्मे वचून काम करतात. दोनायकी फळां आसात. त्या देखून आमचे उलोवणें देवाच्या उतरां प्रमाणे आसा जे जाल्यार आमी चड आनी चड वेळ ह्या उतरां सांगाता कसूंचे गरज आसा. पळया मुखार कितें सांगता पळया देवाचे उतार. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तेच आमी परगट करता ते उतार. प्रेज गॉड. आनी काल म्हणटा जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडून मेळटली. पळया सिंपल. केदाळ एकलो मनीस जेजूक सोमी सोडून दर म्हणून तोंडार उसारता आनी काळजांत सतमनता देवान ताका तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान केला म्हणून सोडून मेळटा. म्हळ्यार साल्वासांव कळ्ळें की ताचो आत्मो बचाव जालो त्याच घडये. पळय देवान कितलें आमकां सुलाभ करून दवरला. पूण आमी कितें केलां हे उतराची सता कळीत नासतना आनी तांणी सांगलें आयकून आमचें जिवीत आनीकय आमी गुलामपणांत जिवन आसा. त्या देखून नवो सल्लो आसा फकत बिलीव सतमनचें म्हळ्यार काय एक संदेश आयकून त्या प्रमाणे आमी कार्य करूंक आसा. जेजून कितें सांगलां त्या प्रमाणे हांवें करूंक आसा. तेन्ना मात म्हज्या जिवितांत देवान म्हज्या जिवितांत कितें दवरलां तें हांवें अनुभव करूंक जाता. पळय आनी मुखार काय म्हणटा जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तो परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडून मेळटली.
सोडून मेळ्ळी जाल्यार खालें घालचें, काळजां सत मानिचें, तोंडार उसारिचें. त्याच रितीन आमच्या जिवितांनी आमकां जिवितांनी कितें आमकां जाय देवान आमकां त्या बसवणी मुखार दिला तें आमी खालें करूंक काळजां सत म्हणूंका आनी तोंडार उसारूंक आसा. काळजां सत म्हणूंका आनी तोंडार उसारूंकात. आतां भलायकी जाल्यार कितें जायचें, भलायके विशयांत जेजून कितें प्रॉमीस गेल्या ती हांवें काळजां सत म्हणूंका आनी तोंडार हांवें उसारूंका. आनी समृद्धी जाल्यार कितें जायचें, हांवें तें देवान म्हजे पासून कितें केलां त्या पवित्र पुस्तकाची ती बसवणी काडून काळजां सत म्हणूंका आनी तोंडार उसारूंक आसा. आनी अभिशेक जाल्यार कितें करीचें, देवाची बसवणी सेम एक सेम सिस्टम, काळजां सत म्हणून हांवें तोंडार उसारची. तेन्ना कितें जाता, त्या उतरांत असलो जीव हांवें अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक पळया, कित्याक आमी उसारचे सोडून, कित्याक काळजाच्या भावार्थद्वारे तुका देवाचे नितीवंत मन मेळटा. कळ्ळें की केदळ आमी काळजां सत म्हणटा जाल्यार खाल जाता आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जाता. म्हळ्यार रायट स्टँडींग वीथ गॉड, रायचियसनेस मेळटा, म्हळ्यार देवाचो तो स्वभाव मेळटा. खाली आमी सोंगार उसारून काळजां सत म्हणल्यार आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जाता. तें गरजेचें. आनी पळय मुखार तोंडाचे उसारणद्वारे तुका थारण तुका लाभता. प्रेज गॉड, हें गरजेचें. केदळा तोंडार उसारता उतरां, काल म्हणटा थारण मेळटा. थारण म्हळ्यार केलें सल्वेशन. कळ्ळें की सल्वासांव केदळ मेळटा, तोंडार उसारता. सल्वासांव म्हळ्यार कितें, सल्वासांव म्हळ्यार तुमकां गोत्ता तें एक संपूर्ण पॅकेज, तातूंत पुरायलें आमची बोगसणे, आमची भलायकी, आमची समृद्ध, आमचें रक्षण, आमचे अभिशेक आनी सत्संगाची हर एक तें पॅकेज केदळ मेळटा, आमी काळजां सत म्हणून तोंडार उसारूंक आसा. काळजां सत म्हणून तोंडार उसारूंक आसा. तेन्ना म्हज्या जिवितांत कितें पुराय ह्या पवित्र पुस्तकांत देवान म्हजे पासून करून दवरला तो मोग हांवें अनुभवूं आनी तातूंत असलो जीव हांवें अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया कित्याक आनी गरजेचें म्हळ्यार आमी देवाची उतरां सांगतना कोण काम करता ताचे विशयान शिकया. कीर्तन, तुमी कीर्तनाचो बूक आसल्या काडा, कीर्तन 103 तातूंत बरयलां 103 20 ओळ म्हणटा पळया 20. देवाच्या दुतानो, ताच्या आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो, ताच्या उतराक लक्ष दितल्यानो सरस्पराची स्तुती करा. पळया देवाचे दूत वता तुमकां, ताच्यो काले करता देवाचे दूत आंज बडवे ताच्यो आज्ञा पाळटले ते बलिश्ट जावन आसात. कोण जाता, बलिश्ट वीर ते. ताच्या उतराक लक्ष दितात. कोणाक लक्ष दितात ते दूत, देवाच्या उतराक न्ही, संवसाराच्या उतराक. त्या देखून आमी उतरां उलोवची. केदळ आमी उतरां उलयता तेन्ना अनेक रितीन आमी काले करता, त्या दुतांक काम दिता. जर तर आमी देवाची उतरां उलयना आमच्या जिवितांत तांकां काम ना. आमी आमच्या दुतांक काम दिता गी सदांय. आमी चड खंयची उतरां उलयता. जर तर हांव देवाच्या उतरांक मात ते काण दितात, चीत दितात. जर तर देवाचे उतरां उलयल्यार मात तांकां काम आसता. जर तर हांव देवाची उतरां उलयना, संवसाराची उलयता, ह्या समस्येंत उलयता जाल्यार कितें जाता, आनीक फळ येता. ह्या संवसाराचे वायट आत्मे, ह्या वायट दूत वचून काम करतात. त्या देखून विणसवण म्हजी हांव खंयची उतरां उलयता. जर तर हांव देवाची उतरां उलयता जाल्यार हे बलिश्ट वीर खाले करतात. पळय परत वाचता तुमकां जाय जाल्यार, देवाच्या दुतानो, ताच्यो आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो, ताच्या उतराक खाल्याक ताच्या उतराक लक्ष दितल्यानो सरस्पराची स्तुती करा. कोणाच्या उतराक ते लक्ष दितात, फकत देवाच्या उतराक. जर तर तुमी देवाची उतरां उलयता जाल्यार तुमच्या जिवितांत देवाचे दूत 100% काम करतात. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. तितलेंच न्ही, हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचूंक गेल्यार तातूंत बरयला 1 अध्याय आनी 14वी ओळ अशें म्हणटा पळया, तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही गी. पळया हर एक दूत कोणाचे, देवाचे सेवक. देवान सेवा करूंक देवाची सेवा करता. देव कितें सांगता त्या प्रमाणे त्या उतराक पाळो दिताले आनी काले करता तांचें काम, बाचावी जोडताल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्लें न्ही गी. आतां बाचावी
जोडलेल्यांची सेवा करूंक पळय आमकां एका रितीन सेवा करूंक ते दुतांक देवान नेमेरल्यात कळ्ळें. पळय आमचो देव इतलो मोग करता पळय मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी बसान उलयतना देवाचे दूत आमच्या काला म्हणटात आमच्या तर्फेन काम करतात. जर तर हांव देवाची उतरां उलयना जाल्यार तांकां आमच्या तर्फेन काम करूंक आमीच बंद करता. कितले फावटी आमच्या दुतांक आमी रजा दिल्या. आमी कितले फावटी संवसाराची उतरां उलोवन ह्या संवसाराच्या वायट दुतांक काम दिवन आसा. चिंतून पळया जायते फावटी पळया आमी सांगता देवाची भुरगीं संवसारांत एक ल्हानशे घडी सांगचे जाल्यार पळय आतां कोरोना येताना आमी सांगता देवाची भुरगीं म्हणून. जर तर हांव हेरांक एक मेसेज फॉरवर्ड करता ह्या संवसाराच्या दृश्टीन ह्या बियाक कारणची हांव कोणाची कामां करता, देवाची की सैतानाची? विचारून पळया तुमकांच विचारून पळया. जायते फावटी आमी नेनारपणां केलां आसतलें. जर तर आज तुमकां सत कळ्ळी जाल्यार उडासरा जर तर संवसाराक एक बियाक कारण जाता तांची खंयची एक मेसेज जावं दी हांव फॉरवर्ड करता जाल्यार हांव देवाचें काम करना. कित्याक देवाचें उतार सांगता देवान 365 टायम्स वयर बरयलां बायबलांत भिये नाका. देव केदाळा बियासो देव न्ही. बे येवनचे देवा तो येना. कित्याक ह्या संवसाराची नॉलेज आमकां चड मेळ्ळ्यार संवसार कितें सांगता त्या प्रमाणे हांव चल्ल्यार मात्र म्हणजे ते भितर काल्यार जाता भें रिकता. उडास दवरा. देवाचे उतार सांगता देवान आमकां बियासो आत्मो दिवना. आत्मो स्पिरीट ते एक भें समजलें की. त्या देखून बे येता ह्या देवा जावन येना ते संवसारा जावन येता. कित्याक म्हळ्यार हांव चड संवसारांत वेळ कसल्यार संवसाराची आमी नॉलेज चड जोडल्यार म्हज्या जिवितांत खाले म्हणटात हांव संवसारी रितीन येता. हर एक रितीन खाले म्हणटात केअरफूल जागृतकाय ते करीजे हे करीजे संवसार अशें सांगता ते वायरस जालें हे वायरस जालें म्हणून लोकांक भियांक हांवूय भियेता आनी हेरांक हांव भियाक कारण जाता. जायते जाण पळया ह्या संवसारांत कशें कित्याक मरण पावतात पिडेन न्ही भियान. केदाळा भें रिकता तांच्या जिवितांत सैतानाक काम करूंक जाता. जोबाचो 3 अध्याय 25 ओळ म्हणटा जोब असो म्हणटा जे हांव भियेता तें म्हाका घडता. समजलें की. कित्याक तो भियान ताच्या भुरग्यांक काले म्हणटा तो देवा ते हेच भेटयतालो. त्या देखून तोच ताच्या तोंडार सांगता जें हांव भियान करता तें म्हाका घडटा. जर तर हांव खंयचें भियान करता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत हांव ते अनुभव करता. त्या देखून उडास दवरा बे देवा जावन येना. बे येवनचे ह्या संवसारांत जावन कित्याक म्हळ्यार बे आमी चड आनी चड संवसार वेळ करसयता. संवसाराच्यो खबऱ्यो आयकता. त्या देखून आमचें ते इन्फॉर्मेशन काण गेल्या वरी बे येता. जर तर ह्या उतार तुमी चड आयकल्यार तुमचे तेतलो बे वचून तुमचे चिंता बदलून तुमचे तेतलो भावार्थ उत्पन्न जाता. ह्या संवसारांत तुमकां जैत येता कोण भावार्थ. त्या देखून भावार्थान मात्र आमी ह्या संवसारांत जैत व्हरूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून पयले तेसलोनिका पत्र तातूंत खाले पळया पयले तेसलोनिका 5 अध्याय आनी 9 ओळ तातूंत आमकां बरयला पळया. त्या देखून देवान आमकां आपल्या क्रोधाक निर्मूंक नात. समजलें की. क्रोधाक म्हणून आमकां ताणें निर्मूल भागार सौम्य जेजू क्रिस्त उदेशी सोडूंक आमकां निर्मिल्यात. प्रेज गॉड. चालू आसा बसत आमी ह्या सोडवणेचे जैतवंत जिवीत जे आनी खाले म्हणटात ह्या संवसाराच्या सर वायटाचे जैत व्हरून एक जैतवंत जिवीत जे त्या देखून आमकां रचल्यात जेजूच्या एकवटान. आमी भियान ह्या संवसारांत आमी काले म्हणटात चलवणेचे जिवीत जे म्हणून न्ही. त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो. कित्याक ताका कोत्ता आसलें संवसारांत कितें पुरो मनशाक समस्या आसा. त्या देखून हर एक कश्ट ताणें सोंसले आनी जेजू खाले म्हणटा संवसारांत तुमकां कंत बेजारी आसतलीच. तुमी काले म्हणटात धैर्य सांगचे नाका कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. ताणें आमकां शिकयलां कशें ताणें जैत व्हेलें. बापाची खुशी केले. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवाची खुशी करता तेन्ना आमच्या जिवितांत म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. देवाच्या उतरार आमचें घर बांदता. त्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत कार्यरूपाक हाडटा. तेन्ना काय जाता हांवें ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जियोंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून उडास दवरा मुनयेचे ग्रंथ केदाळे उडास दवरा 18-21 खाले म्हणटा मरण आनी जिवीत खंय आसा मनशाच्या जिबेच्या अधीन आसा देवाच्या न्ही. तुमी खाले उतरां उलयतात त्या उतरा प्रमाणे जाता. उडास दवरा. जर तर तुमची उतरां देवाच्या उतरा प्रमाणे आसल्यार देवाचे दूत आनी पवित्र आत्मा काम करता. जर तर तुमची उतरां देवाच्या उतरा विरोध आसात समस्येत उलयतात दोळ्याक खाले दिसता उलयतात ह्या संवसार कितें सांगता त्या सुशेन उलयतात ताचो फळ कितें जावन आसा मरण. विसरून तुमची. त्या देखून उतरां आमची बदलायचे जाल्यार आमी चड आनी चड ह्या उतरांत देवाच्या उतरांत वेळ करचेजे. नाजाल्यार आमच्या तोंडांत जावन खंयची येतात उतरां आमच्या भितर कितें आसा
तेच येता कित्याक देवाचे उतर सांगता बरो मनीस आपल्या बऱ्या भांडारांतले बऱ्यो वस्तू भायर काडटा कित्याक हांवें मुलोंची उतरां खाली वस्तू थिंग्स तुमकां कोत्ता आमी इंग्लिशार खाली म्हणटा डोंट टेल एनीथींग समज डोंट टेल एनी वर्ड्स म्हणना म्हळ्यार कितें आसा तेच भायर येता खोटो मनीस आपल्या खोट्या भांडारांतले खोटे भायर घालता कित्याक ताणें खंयचे चड वेळ कसिला तेच ताच्या तोंडांतल्यान भायर येता तर मनशाक पारखूंक सुलाभ कितें म्हळ्यार ताच्या उतरां वरवीं मनशाक आमी पारखूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडासदोरा मुनियोचो ग्रंथ आमी पळया तातूंत कितें बरयलां म्हणून मुनियो प्रेज गॉड हालेलुया 4थो अध्याय 20 आनी 20वी ओळू काल म्हणटा पळया 20 आनी 20 म्हज्या पुता म्हज्या उतराक चिद्दी पळया देव म्हणटा कितले मोगान म्हणटा त्या देखून म्हज्या पुता म्हणटा म्हज्या दुवे कोणाच्या म्हज्या उतराक चिद्दी आमी कोणाच्या उतराक चिद्द दिता देवाच्या गी या संवसाराच्या गी आमकां आमी विसान पळया आनी मुखार कितें म्हणटा पळया म्हज्या सांगण्याक खाण दी आनी कितें दिजे सांगण्याक आमचे हे खाण दिजे आमी कोणाचे सांगचे आयकता देवान उतरचे सांगचे आयकता गी गोवान बायलें सांगलें आयकता गी या कोण कितें संवसार कितें सांगता मिडिया कितें सांगता तें आमी आयकता देवाचें उतर क्लियर सांगता म्हज्या पुत्रा म्हज्या उतराक चिद्द दी आनी म्हज्या सांगण्याक खाण दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका म्हणटा आमच्या दोळ्या मुखार कितें आसता देवाचे उतार आसा गी ह्या संवसाराचे फेसबूक आनी काले वॉट्सॲप TV सिरियल आसतात पळया आमचे जिवीत कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर आमकां करेक्शन करूंक कोणायकी बोट दाखोवंक न्ही कोण ताच्या जिवितांत देवाचे उतर आयकून करेक्शन करता तो मनीस आपल्या जिवितांत मुखार वता जर तर तो देवाचे उतर आयकून करेक्शन करिना जाल्यार तो ताच्या जिवितांत बरें पळोवंक साध्य ना त्या देखून देवाचे उतर खाले म्हणटा म्हज्या पावलाक दिवो म्हळ्यार आमकां कोत्ता एक दिवो खाले करता आमकां वाट दाखयता समज काळोखांत आतां म्हळ्यार लायट आसात पयल्या खाले लॅम्पेन की टॉर्च लायट घालून येतालो खाले जातालो सक्कड उजवाड दाखयतालो की ना खाली वाट पावलाक दाखयतालो केळ्ळे एक पावल काडटना आनीक पावल काडटना तो वाट मात आमकां दाखयता निमाणें कितें जाता ते लायट ल्हान उजवाड पळोवन आमी आमच्या जाग्याक वचून पावता डेस्टिनेशनाक तशेंच देवाचे उतार कोण देवाचे उतार आयकता त्या प्रमाणे करेक्शन करता समजलें की ताच्या जिवितांत तो मुखार 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 वता आनी निमाणें तो पळयतना तो फाटलें जिवीत पळयतना हो हांव इतल्या काळोखांत आसलो आज ह्या उजवाडाक येवन पावला ते देवाच्या उतराचे त्या देखून देवाचे उतर म्हणजे पावलाक दिवो म्हज्या जिणेचो उजवाड केदाळाचो उजवाड त्या पाऊल काडल्यार मात्र त्या उतरा हांव मॅट काडल्यार मात्र म्हजे जिविताचो उजवाड जावन बदलता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आनी म्हणटा करिनाका दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर ती दवर केदाळ कशें काळजा भितर दवरूं जाता की काळजा भितर दवरूंक ऑपरेशन करून चिर्ण दवरूंक जाता की देवाच्या उतार केदाळ आमी व्हडलो शिकला काळजा सतमा तोंडार उसळता परत परत उसळतना काळजा हर एक आमच्या भितर भरता त्या देखून आमी देवाचे उतरां चड आनी चड कितें करूंक भायपाट करूंक वतात उलोवंक आसात आतां जिजू लागीं जिजू की तशेंच जालें नाडूंक आयलो सैतान खाले म्हणलो तूं देवाचो पूज जाल्यार फातर आसलें उंडे घर समज जाल्यार जिजू काले बायबल काडून गेलो की तो काले म्हणलो पवित्र पुस्तकी बरयला पयले गोता आसाचे पवित्र पुस्तकी बरयला मनीस उण्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां येता जर तर आमकां उतरां गोत्तू ना जाल्यार आमचे ते उतार ना जाल्यार पवित्र आत्म्याक काम ना ते कळ्ळें की आतां हांवें तुमकां सांगलें जर तर तुमचे ते दुडू आसल्यार मात्र डेपोजीट खंय वचून तुमकां काम करूंक जाता ह्या वस्तू हाडूंक जातात या भायर वचूंक धैर्य येता पूण बँकार दुडू ना कांय ना जाल्यार तुमकां भायर वचूंक जाता की कसो पडटात न्हू दुडू ना खाले करचें म्हणून कित्याक तशेंच देवाचे उतर आसल्यार मात्र आमच्या समस्ये मध्ये पवित्र आत्मा आमकां ते उतार खाण दिता आनी आमच्या तोंडांतल्यान आमी भावार्थान उसरतना ते उतरान आसलो जीव आमी अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून खालसां दवरी जाल्यार आमी परत परत ती उतरां उसारची गरजेचें आनी कितें म्हणटा पळय खालसा भितर ती दवरूं कित्याक जांकां ती मेळटात सट्टांक न्ही कोणाक मेळटा ती जांकां कोणाक मेळटात कोण उतराक चीज दिता सांगण्याक खाण दिता आनी दोळ्या मुखार दवरता आनी काळजान दवरता तेल्यांक माती मेळटात सट्टां मेळनात आनी मेळ्ळ्यार खाल जाता पळय मेळटात तांकां ती जिवीत सट्टांक न्ही
कोणाक मेळटा तांकां ते जिवीत आनी तांच्या सगळे कुडीक ती भलायकी जावन आसा. कोण देवाच्या उतराक सांगण्याक खाण दिता, चीज दिता, दोळ्या मुखार दवरता आनी काळजांत दवरता, तांकां ती जिवीत आनी भलायकी. समजलें की त्या देखून तुमकां जिवीत जाय, भलायकी जाय, ह्या उतरां खाण दिया, चीज दिया. तेन्ना तुमच्या जिवितांत तुमी देवाची महिमा पळयतात. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी गरजेचे तुमकां आतां समजलें कित्याक आमी देवाचे उतार तोंडार उसारचे. उसारल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आमी काय म्हणटात पवित्र आत्म्याक ह्या देवाच्या दुताक आमी काम दिता. ना तर आमच्या जिवितांत देवाच्या काय म्हणटात देवाच्या दुताक जावन ह्या पवित्र आत्म्याक काम दिवंक जायना. तुमकां कोत्ता उत्पत्ती ग्रंथारी आदल्या फावटी सांगलां हांवें, आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी कशें निराकार रिती आसली, आदी सागोदरी अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें मारताले. दैवीक वारें म्हणल्यार पवित्र आत्मा आसलो. पवित्र आत्मान कांय काम केलें की ना. केदाळा देवान म्हणलें उजवाड जावन दी, त्या उतरां सांगली. समजलें की उतरां सांगतना पवित्र आत्म्यान काय केलें, ते आसलो आत्मीक संवसार आसलो उजवाड दोळ्या मुखार आसा करो. तशेंच तुमी देवाची उतरां सांगतना समजलें की कितें परत देवान ह्या बसवणेंत बरयला, ती बसवणी तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी ह्या भौतीक दोळ्यांनी पळयशें जाता. प्रेज गॉड. त्या देखून उडास दवरा आमच्या जिवितान चड आनी चड आमी देवाची उतरां ह्या बसवणी काळजा सतमानान तोंडार उसारची गरजेची जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आतां एक घडी आमी दोळे धांपया. मोगळा बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता. ओय बापा, तुवें आमकां शिकयलें केन्ना आमी भावार्थान तुजी उतरां काळजा सत मानून तोंडार उसारता, तेन्ना त्या उतरांतलो जीव आमी अनुभव करता. कशें मरियमायेन ते देवाचे उतार स्विकार केले आनी म्हणाली तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें ते जावं. आनी तेंचे उतार ते मास जावन एक जीव जावन मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. तशेंच तुज्या हर एका बसवण्यांनी तुजो जीव आसा. केदाळा मनीस ताच्या विशयानी पयले समजणी घेता आनी काळजां सतमनता आनी तोंडार उसारता परत परत, तेन्ना तातूंत आसलो जीव, तातूंत आसली बसवणी तो अनुभव करता. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासून आनी ह्या वर्त्या उगडां पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें आमच्या जिवितांत तुवें आमच्या हर एका समस्याक, हर एका स्थितीक, परिस्थितीक, हर एका गणितांक केल्ल्यो बसवण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ही बसवण्यो आमी सदांच आमच्या काळजांत सत मानून, तोंडार उसारून, तातूंत आसलो जीव जोडून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फोव जावन दिवन मागता. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. दिव्यवाणी